नमस्कार, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग. आणि आयचो हो ब्लॉग जावन आसा एक इन्फॉर्मेटीव ब्लॉग. मुद्दाम हो लोकांक तुमच्या खातीर हो ब्लॉग करता. आयज तुम्ही म्हज्या हातीन पळयता आसतले हो एक बिनविचारी स्वरूप. खूब जाणांनी हेका आपल्या घरांनी सुद्दां पळयलो आसतलो. हेका कांय जाण डिवोड, कांय जाण हेका इंडियन रेड स्नेक अशें ह्या नांवान वळखला. हेका वळखपाची म्हटल्यार इजी वे आहा. हेजेर तुमी तोंड पळयता. हें तोंड जें आसा पळय मानी परस मोठें आसता आनी तेजे तोंडा सकयल म्हणजे दोळ्या सकयल सारके 5 लायण्यो आडव्यो लायण्यो आसता काळ्यो आनी दोळे हेजे रावंड लचक आसता. हेजी फुडली जी बॉडी आसता पळय हें आंग जें आसा पळय हें मानी परस तितलेच परस मोठें आसता. हेजी शेपटी तुमी पळोवंक गेल्यार हेजी सामकी सुडसुडीत बारीक हुंदरा भशेन आसता जेचेर काळ्या नेटा सारको पॅटर्न आसता. हो एक बिनविचारी स्वरूप. हेजे मुखेल खाण कितें तें तुमकां खबर आसतलें, उंदीर. म्हणून हेका रेड स्नेक हें नांव पडिल्लें आसा. हेका इतर बारीक शेवणीं जावं बेडकां असले सुद्दां खाण हेका खूब आवडटा. हो झाडार सुद्दां चडपाक सामको एक्सपर्ट. हो लोक वस्तीन झाडांनी मागीर जंगलांनी आमच्या शेतांनी गावपी हो एक स्वरूप. तुमकां खबर आसतलें की हेका आमचे शेतकरीचो मित्र म्हणा. कित्या खातीर हो शेतांनी आसपी जे उंदीर जे आसता पळय तांकां खावन तेंची पॉप्युलेशन कमी करता आनी शेतकऱ्यांचे जे धान्य म्हणजे कडधान्य जे रोयतात ताका तो रक्षण करता. सो त्या खातीर हेका शेतकऱ्याचो मित्र म्हणा. हो सामको एक्टीव स्वरूप. हेजी जी मेन खासियत खूब जाण हेका नाग म्हणून सुद्दां भियेता. कित्या खातीर जेन्ना हेका राग येता पळय तेन्ना हो आपली तकली अशे तरेन उबो करून तो रावता. म्हणजे कांय जाण हेका कोबरा काय म्हणून हेय समजता. सो हो चडसो घरांच्या पार्किंगचेर बीन आसता. घराच्या पार्किंगेर चडसो आसता की उंदीर थंय भोंवता न्ही, सो त्या खातीर हो आदळलो जाता. आनी एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार हो एक सामको फ्रेंडली स्वरूप. तुमी पळोवंक शकता कशे तरेन हो आमच्या मनशां वांगडा मिसळून मेळून रावता. स्टार्टींग जेन्ना एग्रेसीव जाता तेन्ना तो आपलो गळो बारीक करून हिसींग सावंड दिवन तो एटॅक करता. एटॅक करपाचें कारण म्हणजे तेजी जी झेप जी आसा पळय स्ट्रायक रेंज आहा पळय तो जमने वयल्यान कांय न्ही म्हळ्यार आपल्या तोंडा पर्यंत तो पावूंक शकता. हेजे जे मेन म्हणटा ते मनशाच्या तोंडाचेर इजिली तो परत ताका तोंडा कडेन स्ट्रायक करपाक आवडटा. आनी सांगपाची गोश्ट म्हळ्यार हो जर चावलो मनशांक जाल्यार मनशाक जिवाची कसलीच भंय ना. सो त्या खातीर हो जर दिसलो तुमच्या घरा कडेन घराच्या सरभोंवतणी जाल्यार हेका मारूं नाका. जर तुमकां हे उंदीर बीन कमी करपाक जाय जाल्यार हे लोकांच्या गार्डनां जे आसता पळय ते आसुनी थंय कोणाक ते येवन तांकां म्हणजे स्नेक रेस्क्यू जर तुमी आपोवन व्हरोंक येता जाल्यार तांकां प्लीज व्हरोंक लावं नाका. जाता तितले हे आपले सरभोंवतणी दवरा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.